A2. Tukana martelan somnia, tukadin martelan dania. महिमा तुझी देखली, मूर्ती दया भोगली, कर्जंता गांधीता. तुकाला वार्तेला सोमिया, तुका दिन वसेला दुनिया. आता संगी भेटता बने, मानून घे मन परता. मिसाचे तेसावा अर्गामिसिता एलिस डिसोजा, अर्गामिसिता सन्नी लोबो आणि सुनीता डिसोजा. देवादीन रीटा डिसोच्या 5व्या वर्षाच्या मरणाच्या उडासा मिस्तिता शामी आणि सिन्नी डिसोजा. देवादीन हॅरी लोबच्या आणि कॅथरीन लोबच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता इजाबेला आणि सुनील लोबो. देवादीन लिनेट डिसोच्या आणि आल्बर्ट लोबच्या आत्म्या खातीर मिस्तिता साबिता आणि शायलेस आंजेलोरो. आज आश्राच्या निवाशांक सांजेर कॉफी फळार दिलां मोंती फेरावो हांचो आमी उपकार बावरतां आणि सरीसपराची इसनार आशिर्वादां तांचेर आमी मागतां. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमच्या सुमिया जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसो. जेसूच्या 12 जाणां शिसा पैकी सिमोन आणि जूद हांचे फेस्त आमी आचरण करता. ह्या दोगांय व्यक्ती विशीं पवित्र पुस्तकांत उल्लेख बहु उणे तरी ते जेसूच्या साहवासान वावुरले, जेसूच्या कृपेन वावुरले व्यक्ती जावन आसात. जेसून ह्या अपोस्तलांक नेमा करतना विंचून काडटना केल्ली बहु अपुर्ब्याची तयाराई तांच्या वावराक आदार आणि गटाय दिवंक पावले. आमकांय देव
विविध रीतीन विसून काडटा ताज्या कामान मेतेर करता देखून आज शिमाव आणि जुद हांच्या मध्यस्थीन आमचो वावर बऱ्यान करूंक आमी करपा मागतना देवान आमकां विविध वावरां विसून काडल्या वेळार आमी दाखयल्या निर्लक्षपणाक पातकाक शेळेपणाक अस्कतकायक आमी पश्चातापावन आमच्या पाताक उसारन सांगया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उसारून सांगता मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो भोव व्हड अपराध ह्या पासून मागीर सदां संवकार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवागी विनंती करातून प्रार्थना मागता सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आणि आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर क्रिस्ता काकुळकर सोमिया काकुळकर सोमिया काकुळकर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती त्याच्या ईशा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिवासा तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सौम्य जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुता सौम्य देवा देवाचे शिडये तू संसाराचे पाप काढताय आमची बापाच्या उजव्या गोस्ताय आमचे मागणे मानून घे कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच पवित्र एकलोच ईश्वर एकलोच परमेश्वर आमेन आमेन प्रार्थया देवा आमच्या बापा धर्मदूता वरवीं तुका वळखूंक तुवें आमकां फावो केलें तांच्या मागण्याच्या धर्मान चड आनी चड मनशांक तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताक बाबार्थान मानून घेवन तुका वळखूंक पावूं अशें आख्या संवसाराचेर तुजी पवित्र सभा वाडत तो खरो देव तुझे सवे पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता रसवर चलयता ससनाच्या ससना
सांव पावलान एफेस गरंक बरयल्या पत्रांतले वाचप. हेर जातींची तुम्ही या फुडाफरकी न्हय, परदेशी न्हय. आता तुम्ही देवाचे परजे सवे सहनागरिक, देवाच्या घराण्याचे सांदे, धर्मदूताचे आणि प्रवाद्यांचे बुनादीचेर तुमका बांधून हाडल्यांत. जेजू क्रिस्तूस ह्या बंदपासो म्हणले फातर. ताचेर उबारून सगळे बांधप वाडत सम्यक समर्पिले पवित्र मंदिर जाता. क्रिस्ताच्या एकवटाक मेळिल्ल्या तुमका हेरा सांगता पवित्रात्म्या उद्देशी देवाचे मंदिर जायशी बांधून हाडल्यांत. देवाचे उतर हे देवाचे हुडुपकार. श्लोक तांचो तालो प्रितुमेर शेकांशेक गसता. तांचो ताळो पृथ्वीर शेकांशेक गाजता. अंतराल देवाची महिमा वर्णिता, मळब त्याच्या हातांचो वावर परगडता. एक दीस दुसऱ्या दिसाक ही गजल सांगीत आसा, एक रात दुसरे रातीक ही खबर कळयत आसा. श्लोक तांचो ताळो पृथ्वीर शेकांशेक गाजता. शब्द ना उतर ना, तांच्या ताळ्याचो आवाज ऐकूंक येना, तरी तांचो ताळो पृथ्वीर शेकांशेक गसता. तांचो संदेश संवसाराच्या शिमापर्यंत पावता. श्लोक तांचो ताळो पृथ्वीर शेकांशेक गाजता. उद्गार. Alleluia, alleluia, alleluia. तुका देवा वाकणताव, तू सर्वेस्पर मन ओळखताव. देवदूताचो महिमेवन जमो तुका उल्हासता सर्वेस्परा. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पो तुमचे सवे असो, तुमचे सवे असो. लोकाप्रमाणे जेजू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुया. ह्या दिसांनी ते मागणे करूंक म्हण एक दीस जेजू दोंगरार सोडलो आणि ते सगळी रात ताणे देवा लागीं मागणे करून करसिली. दीस उजवाडतस आपल्या शिसांक ताणे सरशी आपयले आणि तांच्या मदल्या 12 जाणांक विंचून काडून तांकां दमदूत म्हणून नांव दिलें. ते 12 जाण हे सिमांव, जाका ताणे पेद्रू म्हूण नांव दिलें, आनी ताचो भाव आंद्रे, जाकोब आनी ताचो भाव जुआंव, फिलीप आनी बार्तोलोमेव, मातेव आनी तोमास, अल्फेवचो पूत जाकोब आनी देशभक्त म्हणटात तो सिमांव, जाकोबाचो पूत जूद आनी उपरांत विश्वासघात केल्लो जुदास इस्करियोत. उपरांत जेजू तांच्या सांगता दोंगरार देंवून येवन एक मैदान सुवातेर रावलो. थंय शिसाचो व्हड एक जोमो ताचे भोवारी आसलो. तशेंच सगळ्या जुदेया प्रांतांतावन, जेरुसलेम शहरांतावन आनी दर्या किनाऱ्याच्या तीर आनी सिदोन शहरांतावन एकठांय जाल्लो एक व्हड लोकां जोमय थंय आसलो. ताची शिकोण आयकूंक आनी आपापले पिडेशिडेंतले गूण सांगूंक जाय म्हूण थंय ती आयिल्ली. देवसाराचे उपवाद भोगतेली ती थंय येवन बरी जातेली. जेजू तावन दैवीक सक्त बैठसर समेस्तांक गूण करतेली. देखून तो लोकां जोमो ताका आपडूंक म्हणून उरडतलो. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तुती म्हज्या मोगाच्या भावांनी भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत सिमांव आनी जुत देव हांचे परब आमी संभ्रमता. हांच्या विशयांत जायत्यो संगती आमकां पवित्र पुस्तकांत वांचलांत खंयसरी आयकूंक मेळना, तरी खंडीत जावन हे जेजूक मोगाचे आसलेले आनी जेजून हांचे वयर प्रमुख एक विश्वास दवरून हांकां आपले मिसांव लागशिल्ल्यान करूंक आपयलेले.
आनी सांजुवांक रुखाड कातेतेल्या आनी समड्याचो काम करतेल्यांचो पात्रोण म्हूण वलायला आनी होय मार्तीर मरोंक पावलो आनी दुसऱ्यान जुतदेव संप्रदाया प्रमाणे हो अरब देशांत थंयसर मरण पावता उपरांत हो सगळ्यांक एक थंयसर मेल फंक्त जावन थंयसर भावार्थाक पाटी येवंक वा भावार्थ जियोंक आदार जाता. सर्व आपणाच्या जिवितांत सर्व सांडून अकरेक कितें ना म्हणून बगल्ल्या वेळार सांजुदाची आशा वा सांजुदाची मागणी करचे आमकां पळोवंक मेळटा. मोगाचेनो हांकां दोगांय जाणांक विंचून काडटना वा 12 जाणां शिसांक विंचून काडटना जेजून प्रमुख जावन मागणें केलें. आमच्या जिवितांत जायती म्हत्वाची गणितां आमी करता वा म्हत्वाचे गणित आमच्या जिवितांत घडटात आनी ह्या सर्व म्हत्वाच्या गणिता वेळार आमी जायती तयारी करता. आमचे भविष्य रुपीत करूंक जावं दी, आमच्या घरांत जावचे खंयचीय कार्य जावं दी, सगळ्याक आमी प्रमुख स्थान दिता. पूण मागण्याक आमी कितले प्रामुख्यता दिता गी म्हणलें नियाळ करूंक आयची वाचपां वा देवस्तुती आमकां आपणे दिता. आयच्या वांजेलांत आमी पळयता जेजून आपल्या जिविताचे एक म्हत्व गणित वा म्हत्वाचे विंचवण करच्या पयलें तो वाऱ्या विंगड सुवातेक येता आनी सगळी रात बापा लागीं करशिता आनी मागणें करता आनी उपरांत तो आपल्या आशिसा सांगता येता आनी तांचे मदें 12 जाणांक विंचून काडटा. कित्याक हे 12 जण जेजूक लागशिल्ल्यान वळखोंक वा जेजूची शिकवण लागशिल्ल्यान पारखोंक सोकोंक तांकां ताणें विंचून काडलें. आनी ताच्या उपरांत ह्या 12 जाणां शिसांनी 12 जाणां देवदूतांनी वचून जेजूची शिकवण अख्ख्या संवसारांत प्रगट केल्या आनी ह्या 12 जाणांच्या कामा मुखांत्र ह्या संवसारी आमचे क्रिस्तांव धर्म प्रसारूनच आसा. मोगाचेनो हे एक वर्तें विंचवण करच्या पयलें जेजून एक वर्तें काम केलें आनी तें जावन आसा जेजू आपल्या बापा लागीं येता आनी थंयसर बापा लागीं विनंती करता, मागणें करता. आनी हें निदर्शन आमकां खंडी जावन आमच्या जिवितांत मागण्याची कितली गरज आसा म्हणलें आमकां नियाळ करूंक आपण दित आसतना आमच्याय हर एक जिवितांत येवची म्हत्वाची करणी जावं दी, म्हत्वाची गणितां जावं दी वा कितेंय जावं दी, ते करता आसतना मागण्याचे बोळ आपणावंक आमकां एक उदाहरण जावन आसा. देवाच्या एकल्याच पुताक देवा लागीं वचोंक आनी देवा लागीं मागणें करूंक कितले गरज म्हूण बगले तरी खंडी जावन आम्हा सर्वांक मनशांक हे मागण्याचे जिवीत खंडी जावन गरजेचे आसा. जेजू देवा लागीं येता, जेजू देवा लागीं वचून मार्गदर्शन विचारता, जेजू देवा लागीं येता, जेजू देवा लागीं वचून बोळ विचारता, जेजू देवा लागीं येता आनी जेजू देवा लागीं वचून जन्म विचारता. आमी सर्वांनी आमच्या देवा लागीं आमच्या जेजू लागीं वचोंक आसा. आमच्या जिविताक जाय पडचे मार्गदर्शन, आमच्या जिविताक जाय पडचे बोळ आनी आमच्या जिविताक जाय पडचे जन्माय सदांच जेजूतावन मागोवन आमी घेवंक आसा. पयल्यान जेजून देवाचे मार्गदर्शन घेतलें. जेजूक शिदा वचून आपल्या शिसाक विंचून काडी येत आसलेले, कित्याक तो तांच्या सांगाता जियोंक आसलो आनी थोडो तेंप तांच्या सांगाता जियेल्लो आनी ह्या कारणा खातीर थंय सबार शिस आसले आनी जेजूक कळीत आसलेले कोण खंयच्या रितीचो म्हूण. आनी जेजून शिदा वचून त्या पैकी 12 जाणां देवदूताक विंचून काडी येत आसलेले, पूण तो तशें करिना. भागार देवा लागीं येता, देवाचे मार्गदर्शन तो घेवंक प्रयत्न करता आनी ते सगळी रात करशिल्ल्या उपरांत देवाचे मार्गदर्शन जोडल्या उपरांत देवा वयर अवलंबन जावन तो थंयसर शिसा समकार येता आनी 12 जाणांक विंचून काडटा. आमच्या जिवितांत आमी म्हत्वाचे निर्धार घेत आसतना आमी देवा लागीं परतुया.
देवा लागीं विसारया आमकां मार्गदर्शन दी आमी घेवचे निर्धार सरकेंगी वासूक आनी खंडीत जावन तो आमकां आदार दितलो आनी आमचे एक विसवणू सारके करूंक आदार दितलो. दुसऱ्यान देवाच्या सक्ते वयर तो पातयेलो. जेजून आपले सक्ते वयर पातयोंक ना, बगार देवाच्या सक्ते वयर संपूर्ण रितीन पातयेता. कित्याक तो हर एक काम महत्वाचे निर्धार महत्वाचे घडीत घडच्या पयले वचून मागणे करता. प्रमुख जावन कुर्साचे मरण मरच्या पयलीं तो देवा लागीं येता आनी थंयसर दिंबेर पडोन मागणे करता आनी खंडीत जावन ताका देवा तावन थंयसर आदार मेळटा आनी तो कुर्साचे मरण मरोंक तयार जाता. मोगाचेनो आमच्या जिवितांत आमी कश्ट दूख बेजाराय आयिल्ल्या वेळार आमकां कामाचे वा आमी करचे कामाचे वावर चड जाल्ल्या वेळार आमचे शिकप आमकां कश्टांचे जाल्ल्या वेळार ह्या सर्व घडीतांनी आमी सोम्याचो आदार सोदया. सोम्याचे सशिया आनी सोम्याचो आदार आमी जोडूंक प्रयत्न करया. आनी तिसऱ्यान देवाची खुशी जाणा जावचे. जेजून आपल्या जिवितांत आपणाची खुशी करूंक ना, बगार देवाची खुशी सदांच करूंक तो पेसाडलो आनी ह्याच कारणां खातीर तो देवा बापा लागीं येता आनी म्हणटा तुजी खुशी जावं म्हजी खुशी न्ही. मोगाचेनो सबार फावटी आमी आमची खुशी ह्या संवसारी करूंक पेसाडटा. सदांच आमी देवाची खुशी समजून घेवंक आसा. देवाची खुशी कशी समजोवचे? आमचे कितें प्रमुख आमच्या जिवितांत आमी करता तर देवा सरशी या, इगर्जेक आमी या, थंयसर बसया, थंयसर आमी करचे निर्धार आमी आमच्या जिविताक घेवचे निर्धार निर्णय सारके आसात की म्हणलें वारोवन पळोवया. मागण्यांत वेळ करचया, केन्ना आमी मागण्यांत वेळ करचिता, केन्ना आमी देवा लागीं उलयता. देव ताची खुशी आमच्या जिवितांत जारी करता. देव ताची खुशी आमच्या जिवितांत कळयता. आनी चवथ्यान बळवंत बुन्याद घालचे आमच्या जिवितांत तर आमी देवा सरशी वचोंक जायचे. जेजून आपल्या जिवितांत बळवंत बुन्याद घालचे खातीर जेजू सरशी देवा सरशी तो पडतालो. कोण देवाचे उतार पाळटा आनी त्या परीची येता खंडीत जावन ताचे जिवीत फातरार बांदिल्ल्या त्या घरा बरी जाता आनी खंडीत जावन ताचे घर केन्नाय खंयच्याय वाऱ्या वादळाक जावं दी हालचे ना. मोगाचेनो आमची बुन्याद आमच्या जिविताचे बुन्याद आमी सोम्यांतय घालया. आमच्या मागण्या मुखांतर आमचे बुन्याद आमी घट करया. खंडीत जावन आमचे जिवीत रुपांतर करूंक ह्या मागण्या मुखांतर जातले. आनी ह्योच आदार मागणेचे स्पिरीट आमच्या जिवितांत वाडोवच्या खातीर सोम्याचो आदार ह्या बलिदाना वेळार आमी मागून घेवया. आमेन. C61. जीवन मुझे सोमिया ओते तिने मका संसारिया पयना सोने करे बलिदान बाकी जिने मुझे नैना बेटों कशे उदार कळीस बापा तुझे विसादया सके उदार कळीस बापा तुझे विसादया सके. हे आमचे बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जा म्हणून तुम्ही आता मागात. बलिदान आपल्या मनाकडे महिमे आमच्या सर्व मानून घे. सरेस्परा भाग्यवान धर्मदूतान शिमेओन आनी जुदान आपणाक आपयल्या जेजूच्या मोगान भरोवन ताची सडवण परगटूंक संतोषान आपलो जीव करचिलो रगत वरयले.
ती सोडून आमच्याय काळाच्या मनशांक कळीत करूंक आमी तुका आतां भेटयता. त्या आमच्या सडवणाच्या बलिदानावर बी आमकां तुजी दैवी कृपा आनी उर्बा दी. क्रिस्त आमच्या सोमिया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे असो. तुमचे सवे असो. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिनवासुया. वैशामी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदर आणि ससनांच्या देवा सर्व काळी सर्वातय आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नीतीस आनी आमच्या फायद्याचो. तुजी पवित्र सभा पवित्र्याची कुणा जावन या संवसारान सदां उरच्या आनी सर्गींची शिकवणूक सगळ्या मनशा प्रगट करच्या. तुवें ती धर्मदूताच्या बुनयादीर तिरांनी घट्ट बांदून दवरल्याय. देखून आतां विश्वास आनी व्हडा मोगान निरंतर आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गींच्या दळबरा संगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबारांचो सर्वेस्पर सर्गांनी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओम सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. ओम सर्गी तुका जय. ओ सर्गी तुका जय. बापा खरोच तू पवित्र. तू सगळ्या पवित्रपणांची झर तुझ्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हणून आमी मागता. जावन ती आमकां आमच्या सुमयाची जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कुशेन कश्मरण ससुवेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणे हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणचे. तेच पर्यंत जेवण जात असताना काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणे तुमी समेस घेयात आनी हांतले पियेयात. हे म्हज्या रक्ताचे काल्स नवे आनी सस्नी कराराचे रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत हे वारूतले. हे म्हज्या उडासा करा. बावडता गुठ परिगाठुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता. तुझे पुनर्जीवन बोल आम्ही प्रगटा. तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापाच्या सुच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता. आणि हो जिवीत सोबुंडो आनी सडवण्याचे काल्स तुका समर्पिता. तुझ्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले. देखून आमी तुका दिन वाचता.
आणि जेसूची कूड रगत सवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हणून आम्ही नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रेतुमेचेर विस्तरलेल्या तुझ्या पवित्र सभेचो उगदास कर आणि फ्रांसिस आमच्या भगिन बापा, पीटर पॉल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे आजाकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुन्हा जिवंतपणाचो भरोसो धरून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणीची काकूळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पडचळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हणून मी मागता. आमकां मरिये देवाच्या माये सांगाती सांव सुजयती सोपती भगिन दमदता आनी सव काळी तुका मानवाल्यांत सगळ्या भक्ता बराबर सस्तांच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू संगता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवेदार बापा सर्वंदरणी वैभव तुका ससनांच्या ससना. जेजू बापाक मागण्यांत एकवटल्या बरी आयच्या दिसा तसलो संपर्क दवरूंक आमकां फावो कर. बापा लागीं प्रार्थना करया. आमच्या बापा सगळींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आणि आमकां काळ्ळेन पडोवंक दिनाका पूण सरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दये करून ह्या जिवितांत सबस्तकाय आमकां दी. सर्गींच्या बागडे आमच्या सडबंदारा जेजू क्रिस्ताचे बरोबरशान तेले आमकां उदार काकुळतेन सर पातकांतल्यान सुटय आनी सर आकांतांतली दयेन वाटाय. सुमयांचे सो क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म तांबळे तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिश्टी घाल आनी आमच्या खुशा परमतेका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येतारस वर्स लयताय ससनांच्या ससनांक. सगळ्यांची शांती सदां काल तुमचे सव्वे आसो. बाय मगच गुरसाने एकामेका शांती दिया. पीस बी देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमची काकृत. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमची काकृत. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतेले आमकां शांती दे. हे देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सोबागी. सोमिया तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावोन ना पूण ज्या उतरांच म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड रगत म्हाका सस्ताच्या जिविताक सांबाळूं. Day 14. Tuzumya berwaso, tuzumya berdrasro,
रक्षतो दर्दिवसो जिने जजान जैदिवसो बिना कसले संतारान चल्या रे वारे वादळ भोवती उठल्या रे फांकय उजवाड दयेन मोजे तुसो तुझे सौम्या बरवसो तू सौम्या बरवसो तू सौम्या भद्रसो रक्षतो वैदिवसो जेनिसुसा जैदिवसो एक सुरोत्तर पयणारा वाचल्या रे कांटे कुटे घेतले मेळ्या रे दिश्काळ सोना गेदीस तुझे वयली वाड बापा तेवण पावची तू सौम्या बरवसो तू सौम्या भद्रसो रक्षतो वैदिवसो जिनेसुसा जैदिवसो प्रार्थूया. तांतून घेतल्या तुझ्या पुताच्या महिमेमोद कुडी रक्ता वरवीं तुझ्या पवित्र आत्म्याने आमकां बर आनी तांच्या भाशेन मोरा पर्यंत तुझ्या मोगांत आनी सेवेंत आमकां थीर करून दवर. हे आमी मागता तुझ्या पुता जेसूचे नवी. श्रेष्ठपर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपल्या आशिर्वादान घालूं. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. बेलाचे उपकार. सौम्य दिन वासुया तो बरो. सौम्य दिन वासुया तो बरो. सौम्य दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सो करो. दिन वासुया सौम्याक सर्वै काळी. वाकणगाव्या ताका संसा काळी. ताणे सर्गानी प्रीतम रसलेली. ताका सा महिमा सदा काळी. सौम्य दिन वासुया तो बरो. सौम्य दिन वासुया तो बरो. सौम्य दिन वासुया तो बरो. मोगा परिमिता सो करो. सकाळींची भेटवणी येजूसच्या देवी कळसा आयच्या दिसाची सर्वोच्ची मागणी कमानी कष्ट आमच्या पातकांच्या पारिपणापासून आणि आल्तारीच्या गोपय सक्रमेंतान
तुवें तुका कळनासतना भेटोवच्या समेस्त राद्या पासत मागीर तांकां मरयेच्या कथावी काळजा मारिफात हांव तुका भेटयता प्रत्येक जावन मागण्याच्या आपोसोलाच्या राद्या पासत आनी पापसेबान ह्या म्हयन्यांत दिल्ल्या राद्या पासत हिंसर हांव तुका भेटयता सर तुजे पासत ए जेजूच्या पवित्र काळजा ए जेजूच्या देव काळजा तुझे राज देव आयचे सच्च्या म्हज्या मागण्याक आनी बऱ्या करण्यांक मेळची सर शिक्षा माफी चडूंक हांव खुशी वता सोम्या जेजू तुझ्या बोदेवी काळजाची ससायेन राख आमच्या बोबागेन पापसेबाक जाता ताका उच वाड गटायन म्हजो वण म्हज्या देवा म्हज्या सैबा हांव तुज्या पांयां पडटा हांव तुका अर्गां दिता अंतस्कनी नमस्कार करता ओर तुजो उपकार मानता कित्याक तुवें म्हाका रचलय म्हूण निस्तेस्तां केलय म्हूण आज पर्यंत सांबाळलय म्हूण जशी बरी रात दिली तसो बरो दीस दी सैबा म्हजो आत्मा म्हजी कूड तुज्या हातान दिता म्हजी चिंतना म्हजे सग म्हज्या आयच्या दिसाचे कसणी करण्यो तुका समर्पिता तुज्या व्हडा मनाक म्हज्या पातकांच्या पारीपणाक म्हज्या जेजू तुज्या कुस्ताच्या कश्टांच्या आनी मरणाच्या पुण्या पासत मोक्षी म्हजी समेस्त पातकां म्हज्या पातकाची काकूळट कर देवा पवित्र आत्म्या दे सैबा तुजी कृपा आयच्या दिसा पातकांत हांवें पडना जावच्या तुजे उपादेश सांबाळूंक म्हजे कायदे पाळूंक म्हज्या पातक्याची काकूळट कर म्हाका पातक्या बक्षी भावार्थाचें विधान सर्वेस्परा देवा तूं एकच देव आनी एका देवातेन ते एक जण बाप पूत आनी पवित्र आत्मा म्हूण हांव ती सत मानता तुजो दैवी पूत मनीस जालो आनी आमच्या पातकां खातीर मेलो आनी जियांची आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो म्हूण हांव सत मानता ही सत्ता कथोलीक पवित्र सभा शिकयता ती सत्ता हांव सत मानता आनी उसारता कित्याक तूं सचनीक सत आनी जाणवाय आनी तुवें ती उगडापी केल्यार तूं फटयनाय आनी फटवून पडनाय ह्या भावार्थान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वता आमेन. भरवशाचें विधान सर्वेस्परा देवा तुजे कृपेन सर्व म्हज्या पातकांची बुकसाणी आनी हे जिणे उपरांत सचनीक सूख जगतली म्हूण हांव बरो आसता कित्याक तूं सर्वपदवेदार विश्वासी दयाळ आनी काकूळटार आनी तुवें तें बसयला ह्या भरवशान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वता आमेन. मोगाचें विधान सर्वेस्परा देवा सर्वोस्तू प्रासट हांव तुजो मोग करता आनी तुजे पासत म्हज्या पेरासूय हांव मोग करता कित्याक तूं वतो अपरिमीत आनी सर बरो आनी सर मोग तुका फावो ह्या मोगान जिवंक आनी मरूंक हांव खुशी वता आमेन. दुखीचें विधान म्हज्या देवा सगळ्या म्हज्या काळजान सर म्हज्या पातकांची हांव दूख जाता आनी ती काटाळटा कित्याक तांचे वरवीं तुजी निश्चिक्षा म्हाका पावतली पूण चड करून तुका बोबोरया आनी सर्व प्रासट मोग फावो जाल्ल्या देवाक हांवें अपमान केलो देखून तुज्या कृपेच्या आदारान आनी मुखार पातक करिना म्हूण आनी पातकाचे समय सुकयतलो म्हूण ती निचळ करता आमेन. सुम्याच्या बुडव्यान मरयेक बरी कोबार हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भस्थ जाली. नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल कुशीचे जेजू भगिनी ती मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आपले सुम्याची साकन तुजे तेल जावं. नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल कुशीचे जेजू भगिनी ती मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवा सोबूत मनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मरिये कृपेन मरले सुमी तुजे संगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पावल तुजे कुशीचे जेजू भगिनी ती मरिये देवाचे माये आमोप्या खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा भगवंती देवाची महिमा पासून विनंती कर क्रिस्ताच्या बाजूला जावचे खातीर भाग्या ए सुम्या बुडव्यान बरी कोबार वरवीं तुजे पुतान क्रिस्तान शफोन घेतले आमी जाणा जाला ताच्या कष्टांनी कुसावी जीवनात आनंद पोवशी तुझी कृपा आमच्या अंतस्कने वत म्हूण मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या मारिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आता आनी सदां सर्वत आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आता आनी सदां सर्वत आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्या जसा आदी तसा आता आनी सदां सर्वत आमेन. देवा गेल्या बुडव्या म्हज्या रत्न्या सगळींची दयाळ म्हाका दिलाय सुद्दां बिन म्हजी मोचूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन.
जुबलेवाचे मागणे सर्गींच्या बापा तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या भावातय तुवें आमकां दिलेलो बावाळ आनी पवित्रज्ञाद्वारी आमच्या काळजान जळयलेलो सगळो दिवो तुझ्या सर्गींच्या राजाच्या येण्याक आमचो भागी अत्रेक परत जागृत करू तुझी कृपा आमकां ताका नासतना सुवार्थेचे बी पोषण करतली जावन रुपांतर करू एक नवो सर्ग आनी एक नवी पृथ्वी असा जावच्या खंडीत भविष्यान मनुष्य कुळ आनी सगळे सृष्टीतय ते बी रुपांतर हाडू तेन्ना वायटाची सकत पृथ्वी नासतली तुझी महिमा ससनाक परजळटली जुबलेवाची कृपा बरवशाची यात्रिका जावन आसच्या आमचे ते सर्गींच्या दिव्या दिवशी अत्रेक नवो करू तीच कृपा सगळे पृथ्वे आमच्या सदवंतराचो आनंद आनी समाधान पसारू ससनाक आशीर्वादीत जाल्ल्या आमच्या देवा तुका सदां काळ महिमा आनी ओबलाद जावं मुगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरे आशीर्वाद दी आमकां मागीर कसोचे करुणे आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.